नमस्कार. प्रत्येक वेळा आम्ही वेगवेगळी माहिती तुमच्या फुड्यान घेऊन येतात. ती मागीर सामाजिक असो, इतिहासीक असो, राजकारण असो, जावं आमच्या सरभोंवतणी घडपी जायत्यो गजाली. आमी जाणा आसतले ह्या दिसांनी एक हत्ती जो आमचो हिरो, काही जाणांचो हिरो आनी काही जाण ताका विलन म्हणून वळखता, तो जावन आसा ओमकार हत्ती. आता हो ओमकार हत्ती खंयच्यान आयलो, ताजो इतिहास कितें, हाजो शोध जो आसा तो कोणीच लावना. एक वर्स जालें हो ओमकार हत्ती जो आसा तो कोल्हापूर म्हणल्यार चंदगड, गोवा आनी महाराष्ट्रांतल्या सिंधुदुर्ग ह्या भागांनी भोंवता. ज्या मुख्या जनावरांक खबर ना की तो ह्या भागांनी भोंवता, कित्याक तर त्या मुख्या प्राण्याक लागून सिमा लागना. सिमा ह्यो आमच्या मनशाक लागून. तेजें तोंड वळटा त्या दिशेन तो भोंवता. मागीर व्हिडिओ येता, व्हायरल जातात की आयज तो ओमकार हत्ती गोंयान पावलो, आयज तो दोडामार्गार पावलो, आयज तो कोल्हापूर पावलो, अशे न्यूज जे आसा ते व्हायरल जायत रावता. पूण ह्या मुख्या प्राण्याक एक्चुअली जाय कितें हेजो शोध कोणीच आजून पर्यंत लावना. एक वर्स जालें हो जो ओमकार हत्ती आसा तो आपल्या कळपा कडल्यान जो आसा तो शेणलो आनी ह्या भागांनी भोंवपाक लागलो. हो हत्ती जो आसा तो तस्कर जातीचो हत्ती आसा आनी हेजी पिराय जी आसा ती 10 वर्सां. म्हळ्यार तो ओमकार हत्ती जो आसा तो भुरगो आसा. जेन्ना ओमकार हत्ती हायलायटीन आयलो तेन्ना एक न्यूज फ्लॅश जालो की ओमकार हत्तीन एकट्याचो बळी घेतलो. ताच्या उपरांत अशेंच हे न्यूज जे आसा ते येत रावले की ओमकार हत्ती जो आसा तो शेताची नाशाधूस करपाक लागलो आनी तो सिंधुदुर्ग, चंदगड आनी करता करता तो गोंयच्या सीमेर पावलो. आनी वेगवेगळे व्हिडिओ जे आसा ते व्हायरल जावपाक लागले. केन्ना तो पेडण्यान पावता तर केन्ना तो दोडामार्गार पावता. हे सगळे घडटा आसतना सरकारान जी पावलां उखलपाक जाय आशिल्ली ती उखलूंक ना. म्हळ्यार सरकारान ह्या हत्याक जो आसा तो तेज्या कळपा मेरेन पावपाचो प्रयत्न करपाक जाय आसलो, नाजाल्यार तेजो अधिवास जो आसा तो राना वाठारांत करपाक जाय आशिल्लो, ना की लोकवस्तेन तो आतां सद्या भोंवता आनी ह्या मुख्या जनावरांक जो आसा तो कितलोसोच जो त्रास जाता. ओमकार हत्ती वनप्रेमींक लागून, जीवप्रेमींक लागून आनी पर्यावरण प्रेमींक लागून हिरो जर आशिल्लो जाल्यार काही लोकांच्या मनान तो विलनूच आसा. काही शेतकारी जे आसा ते बोवाळ घालता की तेंच्या शेताची नाशाधूस जाता. सरकारान आजून पर्यंत कांयच पावलां उचलूंक ना. ताच्या फाटल्यान जे आसा ते सरकारी कर्मचारी लायल्यात, तेजो अधिवास खंय आसचो हें आजून सरकारान थारोवंक ना. कितल्योश्योच पॉलिसी ज्यो आसा ते मोठमोठ्यो सरकार करता, पूण एक हत्ती जो आसा तो सरकाराक आजून सांबाळना. ह्या हत्याक, ह्या मुख्य प्राण्याक जे आसा ते बॉर्डरी लागनात. सरकारान ह्या हत्याक बरे तरेन खंय तरी तेजो अधिवास करपाक जाय. काही राजकारणी जे आसा ते एक षडयंत्र करून ह्या ओमकार हत्याक जो आसा तो वनतारा, जे प्रायवेट फॉरेस्ट आसा, जे अंबानीच्या मालकीचे आसा, ताका थंय व्हरपाक सोदतात. तर काही जे पशुप्रेमी आसा ते जे आसा ते ओमकार हत्याक ह्याच निसर्गान दवरचो म्हणून सरकारा कडेन मागणी करतात. तुमकां कितें दिसतात की ओमकार हत्याक जो आसा तो वनतारान धाडचो की ह्याच जे निसर्गान भरिल्ले ह्या आमच्या कोकणान ताका दवरचो? म्हाजें मत अशें आसा की जर ह्या हत्याक ह्या निसर्गानूच दवरचो, पूण तेज्या कळपा मेरेन ताका पावपाचो प्रयत्न करपाक जाय. मानवी वस्ती ह्या हत्याक लागून खूब घातक आसा.